हॉर्टिकल्चराचे भाजयेचो स्टँडर्ड पडला। दक्षिण गोंयांत हॉर्टिकल्चराकडच्यान बरी भाजी सप्लाय जायना म्हण भाजी विकपी स्टॉलवालेच सांगतात। भाजयेंत वेस्ट चड आसता, केन्ना केन्ना बाजारा परस हॉर्टिकल्चराची भाजी म्हारग अशी परिस्थिती। हॉर्टिकल्चराचे भाजयेचो स्टँडर्ड पडला। आता आदले भशेन भाजी येना, क्वॉलिटी आसना, सवाय म्हूण घेवपाची म्हूण लोकांचे सरसकट मत। आता हॉर्टिकल्चर सेंटरवाले तेच उलोवंक लागल्यात। दक्षिण गोंयचे हॉर्टिकल्चर स्टॉलवाले तेच उलयतात। सप्लाय सारखे आता, पूण एक दिसा येना कॉलीफ्लावर येना, एक दिसा कॅरेट येना, बीन्स येना। आज कॉलीफ्लावर येल ना, टोमाट आनी काल आनी येल ते टोमाटो काल टोमाट सारखे पेटे जालोले। बटाटे आज बरे येले, काल मातशे तितू बरे होने, काल सगळे कातरलो येले। फाटल्या दिसा म्हाका चड म्हळ्यार चड कांदो अशें करून उणें म्हळ्यार 35, 30, 25 अशें करून मेळटालो कांदो चड किलोज एक साका तशें करून म्हाका वेस्ट मेळटालो। चड म्हळ्यार चड घुसलोलो। बील हारी करूंक जाय, बिलां मागीर म्हाका त्रास जाताय, चड त्रास जाताय सारके। कितें म्हळ्यार बिल हारी करूं, बिल खंयचे पयशे हारी करतली, इंतू हेंगे वेस्ट मेळटा जाल्यार बिल कितें कवर करतली आमी। चड वेस्ट आमकां टोमाट बटाट गेले, बटाट वेस्ट कितलो एर येयलो कुसलो आत घालूंक जायना त्याचो बटाट येता। सो आम बिल येता तुमी 10,000 8,000 अशें करून बिल येता, कितें हारी करपाक कितें करूं। हॉर्टिकल्चराची भाजी वेचून घेवंक मेळना, सप्लायर दिता तशी घेवची पडटा। हॉर्टिकल्चराचे स्टॉल्स चलयतल्यांचे खंय कॉर्पोरेशना कडेन केन्ना मिटींग वा तशें संभाषणूय ना। मिटींग मागल्यार मिटींग येता, मिटींग दिनाय न्हू, मिटींग दिले आमी मिटींग जगो टायम मिटींग दिनाय आनी कितें आमच्यान कांय म्हणून जायना। कंप्लेन कोण आम कंप्लेन कोताय न्हू, एका सुपरवायझर कंप्लेन तो मागीर तेंक कंप्लेन कोता, एक्शन आनी खंयचे एक्शन जायना। वेस्ट जाता वय, वेस्ट जायत येता ना न्हू, वेस्ट जायता कुसलो पिया येता, बटाट येता, कात्र्या येता, कुसलो येता। आमकां मेट घेवपाचें, आमच्यान इचून घेवपा जायना। वयल्यान लोक आमकां मागीर कितें म्हणटा, तुमच्यान इचून घेवपा जायना, तुमच्यान चोयन घेवपा जायना। आम ते सगळें चॅक करून गेल्यार ते हिंगा वतले, तेंक मुखार डिलिव्हरी करूं मेळना। भाजी चडशे फावट कुसकी, केन्ना केन्ना बाजारा परस म्हारग। हॉर्टिकल्चर माल सप्लाय जाता तो सामको थर्ड क्लास। तांकां विचारलें ते सांगता साक चॅक कर म्हूण, पूण साक चॅक करपासून ते 15-20 मिनट आसनाय। बरो आमडा उगडे आख्खो पितो मेस, एक साकाक उणी म्हळ्यार 8 ते 10 किला वयर वेस्ट येता। आनी वयल्यान मार्केटान देखून रेट 3 रुपया सवाय आनी क्वॉलिटी सांग नंबर 1। गांधी मार्केटान वचून रस्त्यान विकताय थंय साक 25 बॅगां बरी आसताय। आनी हिंगा म्हणल्यार तुमकां जाय जाल्यार नाजाल्यार तुमी सोंडी आय म्हणटाय ते ही लँग्वेज। वहाँ तिच्या लागीं हाटले पयल बरो येतालो, वहाँ हे हाट 6 म्हयने सारको वेस्ट सारकोच। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। कुडचड्या रेल्वे स्टेशनावेल्या दोनूय उदकाच्या टांक्यांनी रेल्वे सध्या जळारां पोसता। मायनिंग नेटान चलताले त्या वेळार धुल्ल जावचो न्ही म्हूण वॉटर स्प्रिंकलर बसयल्ले, त्या खातीर म्हूण टांक्यो बांदिल्ल्यो। आतां त्या टांक्यांचेर लक्ष घालूंक कोणाक फुरसत ना, सामकें बुरशें उदक थंय सांठून उरलां। कुडचड्यार मायनिंग एक्टिविटी नेटान चलताली त्या वेळार धुल्ल जातालो। रेल्वेंतल्यान माल हाड व्हर करतना जातल्या धुल्ल्याक उपाय म्हूण वॉटर स्प्रिंकलर बसयल्ले आनी त्या खातीर 2 टांक्यो बांदिल्ल्यो। मायनिंग बंद जावन 3 वर्सां जाली आनी तेन्ना सावन ह्या टांक्यांचेर कोणाचेंच लक्ष ना। सध्या थंय जळारांची फॅक्टरी चल्ल्या। हे यार्ड पयलींच्यान आसलें आनी जेन्ना मायनिंगाक जेन्ना फोर्स येयलो आनी चड मायनिंग जावपाक लागलें तेन्ना रेल्वेन ह्यो 2 टँक बांदल्यो बोथ द एंड ऑफ द रेल्वे यार्ड, जे वयर भायर दिसान येता ते स्प्रिंकल करपाक धुल्ल जायना जावपाक। पूण आतां 3 वर्सां जालीं हो मायनिंग बंद जाल्ल्यान किंवा वयर येवपाचोय बंद जाला आनी यार्डां आतां एक्टिविटीज कांय नाय पयलीं भाशेन। तेन्ना ह्यो टँकां जें उदक आहा तें सारकें स्टॅग्नंट जालां आनी सारकें मस्किटो ब्रिडींग जाला। कित्याक हे एरियाक रेल्वे पडोन वचना, तांकां कंप्लेन केली, सांगली तांकां जाल्यार ते एकमुखार बोट दाखयता, हांगा लागता ऑफिसर आनी कितें म्हणटा आनी त्यो राटावळ चड। पूण हेजेर कोणूच लक्ष घालना आनी ते सगळे मस्किटो ब्रिडींगच्यान हे लोकल रेजिडेंट भोगले पण आहाय तांकां हे दुयेंस जावपाची शक्यताय आहा। तेन्ना
रेल्वे ऑथॉरिटीन बेगोबेग हेजेर नजर घालची आनी हे जात तितले बेगीन एक एरिया क्लीन करची. आमी हेल्थाचेर खूब अशें लक्ष घालतात. हेल्थ स्वच्छ भारत अभियान निवळ करात हें करात सगळे म्हणटात, पूण असली हे जे इम्पॉर्टंट गोश्टी आसात त्यो उक्त्यार उडयल्यात. मॉस्किटो जाता, हांगची दुयेंसां लोकांक पडटा, लोक त्रासां जातात. म्हणजे कन्सर्न डिपार्टमेंट हेजेर लक्ष दिवन जाता तितले बेगीन ह्यो टाकी निवळ करच्यो अशी लोकांची मागणी आसात. पूण चड्या वयल्यान मयूर नायक प्रुडंट मिडिया खातीर. सारस 2017चो मंगळारा निमाणे दीस पणजे दयानंद बांदोडकर फुटबॉल ग्राउंडार 27 ऑक्टोबर सावन चालू जाल्लो. वेगवेगळे हँडीक्राफ्ट आयटम, सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तयार केल्ले खाद्यपदार्थ आनी संस्कृतीक कार्यावळीन सारस फुल्लो. घेऊया एक ब्रेक.